माझी पुरंदर काणी सांग तुमकां. पुणा लागीं पुरंदर म्हणलें एक गांव आसा. मागशी थंय एक कृष्णप्पा नायका म्हणलें एक ब्राह्मण आशिल्लो. तागे बायल लक्ष्मी देवी म्हण. ताणें दोग लोक चंद करून संवसार करता आशिल्ले. हो कृष्णप्पा नायक आसा न्हय, मस्त कंजूशी म्हळ्यार सांगचें न्ही, उश्ट्या हातान कावळ्यावर या म्हणना तो, तितलो कंजूशी. आनी तागे बायल लक्ष्मी देवी ती अगदी साध्वी, अगदी पतिव्रता शिरोमणी, घोवान सांगेल उतरा भायर वचना ती. अशी दोग लोक संवसार करता उरताय. तांकां चेडूं बिरडू कसलेय जालेली उरना. हे कृष्णप्पा नायका लागीं कोणीय दानानी विचारता येवनाच केन्ना. कित्याक की म्हळ्यार आयल्यार परत दिना. ते लोकांक कळचे देखून कोणी म्हणचे ए तागेले वचनाकात रे, कसं मागच्या तो मस्त कंजूशी, तागेले वचचे पसून वचनाशी उरचें बरें म्हूण लोक उलोवंक येतात. आनी कोणीय तागेले वचना. ते तागेलो विरुद्ध तागेले बायल कोणी घोवान घरां आशिल्ली तर कोणी विचारचे आयले बा तिगेले कसं एक दान भिक्ष मागचे आयले बा. ती घरां आशिल्ली कसं पूण काण तांकां दिता आशिल्ली म्हूण घोव घरांत उरले तिका दिवच्या दिना अशी उरता. ती घोवाल हे कंजूसपण पळोवन तिका भारी बेजार. ती सदां देवा पांय पडटा आनी देवाक ती म्हणचे कृष्णा परमात्मा मुरारी, तुमी घोवाक कसले असल कंजूस करून दिल्या. तूं ताका एक धर्मबुद्धी दान करचे गुण दिले जाल्यार कितलें बरें आशिल्लें. आमगेल्या घरा बगला कोणी आयिल्लो लोक दान धर्म घेवन वता आशिल्ल्याची, खुशीन वता आशिल्ले, बेजार करनाशी. तेन्ना आमकां कितली खुशी बरें येता आशिल्लें आनी खुशी मेळटा आशिल्ली. पूण तिणें देवाक एक सदां प्रार्थना करची. अशी तिणें सदां देवाले असं म्हणच की म्हळ्यार पूजनी करून आपणे कृष्णा हाज नंतर पूण मेल घोवा बरे गुणे वता अशें कर, ताका दान धर्म करची, दान धर्म करची बुद्धी वता अशें कर म्हूण हे न्हू तिणें देवालें मागचें. तिगेली ती प्रार्थना आयकून कृष्णाक तिगेचेर दयेश येता. तो कशी पूण हे करून कृष्णप्पा नायका मनांत तूं ज्ञान येवका, धर्मबुद्धी येवका म्हणून येवचें येता. आनी एक दीस तो कसो करता की म्हळ्यार एक मांतार ब्राह्मणाल वेश घेवन ते कृष्णप्पा लांगडे वता. कृष्णप्पा नायक सोनारो, तेगेले बापेल बी सोनाराले धंदो उरता. बापेल दुकानां तो चलोवंक येता उरता. सदां तो सकाळीचे तेगेले दैनंदिन कार्य जाले नंतर दुकानां वचचें ताणें दनपारां जेवणा येवचें, परत जेवण करून थोडे आराम करून दुकानां वचचें, सांजे परत घरा वचचें, तेगेले दिनाचेर उरता. एक दिवस कृष्ण एक ब्राह्मणाल वेश घालून घेवन तागे आंगडे येता. ब्राह्मण म्हळ्यार बी मांतारसो उरता. येवन कृष्णप्पा लांगडे येवन बस रावता. तेन्ना कृष्णप्पा विचारता कोण रे तूं, कसं करचें आसा, कसं घेवचें आसा तुका म्हगेलें की आमगेल्या दुकानांत तूं म्हणून विचारता. नांव राया न्हू, म्हगेले पुताक मूंज करचें आसा की ना, हांव तुमगेले कसलेची मदत मेळटाली म्हाका, तुमी म्हाका कसलें एक दान दितालेची, पयशे दिताले म्हूण हांव आयलां आशेन, तुमी कांय तरी म्हाका मदत करका म्हूण सांगता. आनी दुडवा खबर काडच्या का कृष्णप्पा नायकाक राग सयता. तो कसो करता की म्हळ्यार म्हाका काम वेळ ना, तूं फाल्यां यो म्हूण सांग. तेन्ना तो मांतार ब्राह्मण अडना म्हूण वता. हेर दिवस परत आनी ताणें सांगिल्ल्या टायमार येता तो तागेल्या दुकानांत. हो तेन्ना बी ताका म्हणटा पळय तागेले उलय ना कडे रे, ताणें रायनो म्हूण आपोवचें कशें. म्हाका वेळ ना रे आतां कळ्ळें, तूं फाल्यां यो, फाल्यां पळोवया म्हूण सांगता. तो आनी वता ब्राह्मण. हेर दीस ताणें सांगिल्ल्या टायमार येता. अशीच सदां हो ताका वेळ ना म्हूण सांगून परत पेटयता उरता कृष्णप्पा. आनी तो ब्राह्मण कांय बेजार करनाशी येता उरता. येवचें वचचें अशें तागेलें काम उरता. अशी उरका जाल्यार म्हयने घातली तशें. तेन्ना हो एक दीस म्हणटा कसन वराय न्हू, तुमी दिताच की ना तें पूण सांगाची, म्हगेले पुता मूंज करची की नाका हांवें म्हूण सांगता. तेन्ना केन्ना चिडशें येता. हो कसो करता की मारी अगदी जंग खाली एक नाण्य तांब्याचें काणगी ते हातार अशी दिता, घे हे घेवन वच आनी तुगेल्या पुताक मूंज कर, तेगेले आशिल्ली इतलेची आनी कसन ना म्हणटा. तेन्ना तो ब्राह्मण मनांत हांसता आनीक ते दूड घेना. नाक वराय न्हू, म्हाका नाक हे दूड म्हणून वता. गेल्ली खंय वता, सीदा ते कृष्णप्पाल घरा वता. तेगेले बायल कृष्णप्पाली
दनपारा वेळ उरता लक्ष्मीबाई रांदप करता उरता भितर. हो ब्राह्मण येवन भिक्षान देही म्हणून आवाज दिता. ती ते आयकता. आयकून येनो थोडो तांदूळ घेवन ताका पडी दिवचें म्हणून येता. तो ते घेना. तो म्हणटा आमा हें म्हाका नाका, आमगेले पुता मुंज करता म्हणून येनो मना येवजून येनो तुगेलें दान म्हाका चायला. म्हाका हांव तांदूळ घेवन कसो करो, तांदळान कसो मुंज करचें येता तुवें म्हणटा. तेन्ना ती म्हणटा हांव कसो दिवं मरे तुका. न्ही हांव तो शेट्टी तुमगेले शेट्टी लांगडी गेलो हांव. शेट्टीन तर म्हाका म्हयने गटले आज यो फाल्यां यो आज यो फाल्यां यो म्हूण घेवन वगी म्हाका फेरशी मारयशिली. आनी कडेरी एक जंग खाली एक तांब्याचें नाणें म्हाका दिलें तांणी. ताका हांव तुगेलेपणी माग्या तूं मदत करतली म्हूण हांव तुमगे घरा आयलां म्हूण सांग. तेन्ना ही म्हणटा वेगळ्या दिवचें कशें ना मरे, हांव तुका कसो दिवं. वेगळें आशिल्लें म्हळ्यार गडशिरां आनी एक नांकां घालगेचे बट्टो इतलें मेगेलें आशिल्लें म्हळ्यार कुळारच्यान दिल्लें. बाकी चोट्टूची मेल घोवालें. हे कसं नाही दिवच्या दूध आनीक म्हाका परवानगी ना रे आपा म्हणटा. तेन्ना तो ब्राह्मण म्हणटा वय वय तर हांव वचवें तर परत मेल पुता मुंज करचें योगून असो दिसता म्हणून बेजार लावर करता. तेनीक वायट दिसता. ही म्हणटा राब म्हूण घेवन तिगे नांका बट्ट काण घेवन ताका दिता. आनी म्हणटा हे घे रे आपा हाज्यान हे पळय मस्त मौल्यवान आसा, बरे किंमतीक वीक आनी आईल दुडवान तुगेले चरडाल कारण करून घेवन खुशीन रात तुमी म्हणून दिता. तो ते घेवन घेवन सीदा ते कृष्णप्पा लांगडी येता. येवन घेवन प्रायानो हे घ्यायचे हे दवर घेवन म्हाका तर दूड दियाची म्हूण सांग. कृष्ण पळयता. पळयले रे नांका बट्टू. ताका तो आपल्या बायलील म्हूण कुडले कळटा. तेन्ना कसलें सांगना तो ताका तूं हांगा बस रे हाका बरें मोल आसा, हांव घरा वचून तुका दूड हाडून दिता, तेदे पसून तूं हांगा बस म्हणून ते नांका बट्ट घेवन दुकाना भितर वता. एक बरें छंद करण्यान तें घाल घे तेगेले ते ट्रिजरीन तूं दवर घे घट्टी भीक घाल चावी आपणाले जानवे घाल घे घरा वता. घरा वचून घेवन बायलेक आपयता लक्ष्मी लक्ष्मी म्हूण आपयता. ती येता. बायली पळयता. पळयल्या बायली नांका बट्ट ना. तुगेलो बट्ट खंय गेलो नांकाचो म्हूण विचारता. एकदां सकाळीं एक म्हणटा ते हुशार उरते येश म्हणटा ना म्हळ्यार रे सकाळ न्हाता आसतना हांवें कांडवर येयलो तो घालून घेवचें विसरलें हांव म्हण सांग. म्हाका खांडाक येता तुगेलो नांका बट्टू म्हाका पळोवचें आसता आतांची म्हणटा. एक आनीक कितलो भंय दिसता. ही सीदा भितर वता. अडना हाडटा म्हणून भितर वता. भितर वचून घेवन बट्ट खंय आसा तुगेले गे बट्ट ना. तुगेले घरांत तूं इंद्रा मारच्या म्हणून घेवन विश हाडून दवरलो उरता. ते विश हाडते आनी ते काल्लून घेवन एक गुळमा घालून येता आनी देवाद राबून कृष्णाला आराधना करता. देवा कृष्णा वासुदेवा नरहरी मुकुंदा म्हाका कसलो एक आपत सो आयल हो. हांव म्हगेल्या घोवाक आतां नांका बट्ट खंयच्यान व्हरून दाखोवचो. हांव तर ते ब्राह्मणाक दिवन गेलो तो दान करून. आतां म्हाका आमगेले जीव गणगेचे येता आशिल्ले हे उपायो म्हाका कसले एक मर आत्महत्येचे पाप येनाशी तूं म्हाका एक मुक्ती दिवं का. तुगेले पांया म्हणून म्हाका तुवें सेरसून घेवं का म्हणून देवाले मागता. दोळ्यांतले बळबळ उदक येता उरता. ते विश पिवच्या वत्ती. एक गुळी जर तिणें तोंडाले व्हरता म्हणा पसून तांचो टण्णे आवाज येता. टण्णे आवाज येयलो म्हणून तेश पळोवचें वता. पळयल्यार रे तिगेले नांका बट्ट तांचो हळवता उरता. ते पळोवन तिका मस्त आश्चर्य येता आनी आंगा ओट्टूची हांगा रोम तिगेलो फुल्ल्यावर दिता. तेन्ना ती देवा कसो तुगे लील रे खरें तूं देवूची कृष्ण परमात्मा म्हूण घेवन वेगवेग ते विश भायर करून उडयता आनी ती नांका बट्ट धुवन घेवन भायर येता. घोवा काय ना जगलीर काय ना म्हापशी मुखारी फिरता उरता बायलेली वाट पळयता. लक्ष्मी लक्ष्मी म्हूण आनी परत आपयता. कितें भितर ही हांसता येता. हांगा पळया म्हळ्यार म्हगेलें नांका बट्टू हाडून घोवाला हातान दिता.
ते पळोवच्याक तो ताका आश्चर्य जावन वता. ताणें दुकानां दवरलें नाका पडटोच हो तशें आसा. तेन्ना तो बायली म्हणटा दी हांगा म्हणून पळयता आनी ती परत दिता. घाल गे नाका म्हणटा आनी दुकानां वता. दुकानां वचून सीदा दुकाना भितर वता. वचून कपाट उगडता आनी भीक घाल्या वयर उरता कपाटाक. ते भीक काडता डब्बो काडता आनीक ते ओपन करून पळयता. पळयलें तेन्ना तो नाका भट्ट उरना. ते पळोवच्याक ताका एक म्हण दसक करता. अरे अशें कशें शक्य आसा. हांवें दवरिल्लें तबळे देवाल हिल्लीला म्हूण ताका दिसता. जाल्यार हाजी कसन बाबा खुलास करका म्हूण परत ते कपाटा भीक घाल सीदा परत घरा वता. घरा वचून बायली आपयता. लक्ष्मी लक्ष्मी म्हणटा. ते ताका कसं म्हणा रे म्हण. काय ना गो खरें सांग मगेले गे. हे नाका पडटू तुगेले गे. हांव आयिल्लो तेन्ना नाशिल्लो कडे आयलो. कसं जाल्लें ते खरें म्हाका सांग म्हण. तेन्ना ती जाली लट्टू खबर सांगता. तो ब्राह्मण आयलो आपण दिल्लें वट्ट सांगता. तो अंगडीतून येत नासतनाची तेगेले मनांत तशी राग वचून एक म्हणे तेगेले मन एक म्हणे मोव जाता येयलो उरता. बायलीन सांगिल्लें आयकून ताका एक ज्ञानोदय येता. ताका कळटा देवानच आपणाक परिक्षा घेवचें अशें केल्लें म्हण. तेन्ना तो बायलीक म्हणटा तिगेले दोनी हात धरून लक्ष्मी तूं कितलो भाग्यवान गो. देवाक दान दिल्लें मनुश्य तूं आनी हांव पापी. देवान तितलो पण म्हगेले दुकान आयलो म्हगेले बागला आयलो. हांव ताका दान दिनाशी तशीच हांव पेटोवन दिलें ताका. कसलें अभाग्य पळय हांव. आनी तूं कितलो भाग्यवंत बायल मनुश्य. अरे तुगेले पूज करता पळय म्हूण बायलीक म्हणटा. अशें तूं म्हणनाकाच म्हळ्यार रे म्हण. तेन्ना तो म्हणटा म्हाका आतां एक वैराग शेयल्या गो. आतां हांव म्हगेले हट्टूची संपत्तू ऐश्वर्य हट्टू लोकांक दान करता. म्हाका देवाल एक नामस्मरण जेवका आनी मागीर म्हाका तागेले भेट जेवका म्हूण बायली सांगता. आनी खरें तो तशी करता. तागेले हट्टूची आस्ती पास्ती हट्टूची गोरगरिबांक दान दिता. आनी कृष्णाल ध्यान करतची पुरंदर सोडता. पुरंदर सोडून प्रत्येक ग्राम वच्चे हळ्ळी वच्चे थंय लोकांले सूख दुःख वटूच पळोवन अनुभव घेता. आनी भीक मागूंक जेवची ताणें. जे मेळटा ते परमान्न म्हणून खावचे तांणी गो बायलान. अशीची मस्त तो पद आनी बरता कृष्णाले आनी रामाले अशें पद आनी बरोवन घेवन ताजे प्रसार करताची भक्ती प्रसार करता. आनी एक गांवांतलो एक गांव वताची देवाले भक्ती प्रसार करताची कडे तो कृष्णाल हंतू लीन येता. एक टायमारी व्हड श्रीमंतू आनीक एक कंजूस आशिल्लो मनुष्य आजी हट्टू लोकांक दान दिवंक भीक मागूंक पोट भरून येतात म्हळ्यार हे सामान्य लोकांक शक्य ना. अशी ज्ञानाचे बोध करता करताची तागेलें नांव पुरंदरदास म्हणून नांव पडटा. आनीक तो काही हातान नाशिल्लो एक भिक्षुक वृत्तीचो करून शेवट पर्यंत देवाल नामस्मरण तुची तो आनी तागेली बायल उरताची आनी कडेन ती कृष्णाल तू लीन जाताची.